देव बरी सांज दिवंक तुमकां सुमेस्तांक मोगच्यानो CLC पेरमानूर समुदाय आयच्या दिसा भंगराळो जुबल्यो संभ्रमता दोबळ्यांच्या सेवेक तशेंच फिरगजीच्या एकवटा खातीर वावुरचो एक बळवंत समुदाय आयच्या ह्या भंगराळ्या उत्सवाच्या समारोप कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो मानाचो तशेंच गानाचो स्वागत मागता. सुरुवात करच्या पयले देवाचो आशीर्वाद मागचो गरजेचो जावन आसा. हांव विनंती करता CLC सांद्यांनी प्रार्थना गीत गावच्याक समेस्तांनी भक्तीपणान भाग घेवच्याक विनंती करता. समेस्तांनी उबे रावचे. Manadik Bab Stani B Lobo, Vigar, Santon Firgaz, Kuntal Nagar,
मनदिग्बाग मेल्विन डिसोजा सहायक विकार पेरमनूर, श्री लिस्टन डिसोजा केंद्रीय अध्यक्ष CLC, श्री अरुण डिसोजा उपाध्यक्ष फिरगज गौलिक परिषद पेरमनूर, श्रीमती ज्योति डिसोजा कार्यदर्शी फिरगज गौलिक परिषद पेरमनूर, श्री डॉल्फी डिसोजा आयोग संयोजक फिरगज गौलिक परिषद पेरमनूर, श्री मौरिस मोतेरो स्थापक अध्यक्ष CLC पेरमनूर, श्री मेल्विन C डिसोजा संचालक जुबलेव समिती CLC पेरमनूर, तशेंच श्री सुनील वेगस खजानदार CLC पेरमनूर. हांका समेस्तांक CLC अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा तशेंच कार्यदर्शी श्री चार्ल्स डिलिमा तुम्ही वेदिक आपण हाडच्याक विनंती करता. सर मानाच्या सैर्यांनी वेदीचेर बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. समेस्तांक देव बरी सांज मागता. वेदिकेर सोबच्या भोवमानादीक आमच्या मोगाळ आत्मनिर्देशक मानादीक सिपेन पिंटो बापानो, मानादीक भोवमानादीक स्टॅनी बेलो बापानो, भोवमानादीक अँड्रोलिओलो बापानो, मानादीक मेल्विन डिसोजा बापानो, तशेंच केंद्रीय समितीचो CLCचो अध्यक्ष मानेस लिस्टन डिसोजा, फिरगज उपाध्यक्ष अरुण डिसोजा, कार्यदर्शी ज्योति डिसोजा, आयोग संचालक डॉल्फी डिसोजा आणि सर आमच्या CLCच्या हुद्देदारांनो आणि सर मोगाच्यानो हांगासर जमल्या सर आमच्या अभिमानीनो मोगाच्यानो. सर सुमार 50 वर्सां पयले आयच्या दिसा CLC पेरमनूर 11 जाणां सांजे सांगाता आरंभ जाल्ली. अजून पर्यंत जिवाळ जावन उर्बेस जावन ह्या पेरमनूरांत आपलो वावर दिते आसा. प्रस्तुत फाटल्या 50 वर्सांनी जायतो वावर केला ते आमी जाणा. ते परत सांगची गरज ना, सगळे एवढं सांगलें आनी आमी आमच्या वर्देन येता. परत हांगासर आमकां कोणें सपोर्ट केला, कोणी आमकां दानी आसात, कोणी आमकां हितैशी आसात, तांकां आमी आज ह्या 50 वर्साच्या हुंबरार तांचो आमी उपकार आठयता. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 50 वर्सां जावन आमकां जायत्या डिरेक्टर बापांनी आमकां तांचें उत्तम मार्गदर्शन दिवन आमचे CLC बरें पोशण केलां. प्रस्तुत आमचे विगार भोवमानादीक सिपेन पिंटो बाप आमकां फावो त्या वेळार फावो तें मार्गदर्शन दिवन आमचे CLCक उत्तम मार्गदर्शन दिते आसात आनी ते आमकां केदाराय सपोर्ट करते आसात. आनी आयच्या दिसाय ते आमचे मदेक आसात. तो आमकां व्हरतो. संतोष सांगातास आमचे मार्गड ह्या जागा आसात. आमचे सांगाता आसले पयले आमकां एक 7 वर्सां बरें मार्गदर्शन दिलें. मानादीक स्टॅनी बेलोबो आमचे मदेक आसात. ह्या वक्ता आमचे निर्देशक बाप देवादीन जाल्यात. तांकां आमी ससास विश्व मागता. सांगतास 11 जाणां संद्या पैकी 5 संदे आमचे देवादीन स्थापक संदे देवादीन जाल्यात. सांगतास थोडे संदे आमचे देवादीन जाल्यात. तांकां आमी ससास विश्व मागता. लगभग आतां आमचे 40 जण आमी संदे एक्टीव मोडार आसा. आनी आज हे दीस फावो जायचे जाल्यार फाटल्या 1 वर्सा जावन आमी सर्वां मेळोवन जमतेवर जमते करून कार्यक्रमा वयर कार्यक्रम करून यशस्वंता पावून आज निमाणो हंत आमी पावल्या जिबलोवाचे समारोप कार्य. आनी ह्या कार्याक आमच्या सहज संद्यांनी आमकां सहकार दिला. त्या देखून आमी तांकां आभार जावन आसतना आयच्या दिसा हें कार्य मांडून हाडूंक आमकां सर्वांचो सहकार मेळ्ळा. आनी आमी कालच्या वर्सा मार्गण दीस केला. भलायकेक थोडे आदार दिला. शिकपाक आमी आदार दिला. फाटल्या वर्सा जावन आमी शिकपाक आदार दिते आसा. भलायकेकी आदार दिते आसा. पूण ह्या वर्सा प्रस्तुत आमी चड रितीन आमी भलायकी निधी आनी शिकपाक आदार दिला. सांगतास फिरकेजेंत एकवट हाडच्याक खेळा पंदळ आसा केल्लो आनी तो भोव यशस्वी जाला. मलगड्या सांगात हाडन मलगड्या दिसाचरण केल्लो तो यशस्वी जाला. आनी ह्या फुडें पण सोमतना आयच्या दिसा एक व्हड भलायकी निधी आमी उद्घाटन करतल्या. आमच्या फिरकेजेंतल्या आनी गरजेवंतांक तांच्या भलायके पासत गरज आसतना आमी समजून तांकां कितें जाता ते आमी आमचे तांके परते दिवंक आमी आलोचना केल्या. आनी ती भलायकी निधी आज हांगासर उद्घाटन जाता. आनी हाका सर्वाक तुमचो सहकार आसा म्हूण आमी पातयता आनी खंडीत आसतलो. त्या देखून आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आयल्या तुमकां समेस्तां परत एक फावटी हांव स्वागत मागतां अध्यक्ष तर्फेन. आनी हे प्रस्तावीत भाशण हांगासर मुख दिता. देव बरें करूं. भोव अपूर्वयन प्रास्ताविक भाशण दिल्ल्या श्री मेल्विन C डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. घरान सैरी आयल्यार कशें स्वागत कशें पानपड उदक दिवन स्वागत करची आमची रिवाजगी. तशेंच आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर हजर जाल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांक
तशेंच समेस्तांक स्वागत मागचो आमचो कायदो जावन आसा. आपगरबायची उतरां गुंतून समेस्तांक स्वागत मागच्याक मुखार येता CLC पेर्मानूर समुदायाचो अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा. देव बरी सांग दिवन तुमकां समेस्तांक CLC पेर्मानूर आपलो बंगराळो उत्सवाचे समारोप कार्यक्रमाक ह्या संजेच्या वेळार आमचे मध्ये हजर आसात. कार्याचे अध्यक्षस्थान सभेला आमचे डिरेक्टर बाब भौमानाधिक बाब सिप्रियन पिंटो. पेर्मानूर आमचे पिरगजीचे रूपच बदललो. विविध तरांची योजना हाती घेवन वेळार पोंता पावून होगलिके फावो जाल्लो. तसेच आमच्या जुबलेवाच्या कार्याक आमच्या संगात रावन आमकां विविध रितींनी सल्ला सूचना दिवन जुबलेवाचें कार्य यशस्वी जावन सहकार आनी पाठिंबो दिवन जुबले यशस्वी जावंक कारण जाल्ले भौमानाधिक बाब सिप्रियन पिंटो तुमकां ह्या कार्याक स्वागत करता. तसेच आमचे मध्ये हजर आसात बचपे सांत जुजे पिरगजचे विगार मनादी बाब अँड्रू डिसोजा. पहिले आमच्या वराड्याचे विगारवार जावन ते असले. आमचे उला पालो दिन ते मोगान ते आमच्या संगत आयल्यात. ह्या कार्याक तुमकां हांव स्वागत करता. हाका सुनील वेगसान फुलां तुरो दिवन स्वागत करीत म्हणून विनंती करता. तसेच आमचे मध्ये हजर आसात मानाचे सैर जावन कुंतलनगर संत अंतोन पिरगजीचे विगार मनादी बाब स्टॅनी बिलोबो. आमचे पिरगजेंत 1986 तावन 1994 पर्यंत सेवा दिल्ले. पेर्मानूर आमची नवी इगर्ज बांदलेलो पेर्मानूरचो शिल्पी मनादी बाब सिप्रियन बी मनादी बाब स्टॅनी बिलोबो तुमकां ह्या कार्याक स्वागत करता. आमचे मध्ये हजर आसात आमचे सहाय्यक विगार मनादी बाब मेल्विन डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. आमचो स्थापक अध्यक्ष मौरिस मोंतेरो हाका फुलांचो बुको दिवन स्वागत करीत म्हणून विनंती करता. तसेच आमचे मध्ये हजर आसात श्री लिस्टन डिसोजा CLC केंद्रीय अध्यक्ष. तांणी मोगान आमच्या संगत हजर जाल्यात. तांकां ह्या कार्याक स्वागत करता. आमचो स्थापक संत रिचर्ड डिसोजान ताका फुलां तुरो दिवन स्वागत करीत जाय म्हूण विनंती करता. तसेच आमचे मध्ये हजर आसात आमच्या हर एका कार्यक्रमाक आमच्या संगत दितात गोले परिषद उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा, तसेच आयोगाचो संयोजक श्री डॉल्पी डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. तसेच हजर आसात आमचेच संदे आमचे जुबले संचालक श्री मेल्विन डिसोजा हाका विन्सेंट आर्विन फुलांचो बुको दिवन स्वागत करता विनंती करता. तसेच कार्यदर्शी चार्ल्स डिलमा हाका विन्सेंट एच आनी बुको दिवन स्वागत करीत म्हणून विनंती करता. तसेच स्थापक अध्यक्ष श्री मौरिस मोंतेरो हाका स्वागत करता. तसेच आमचे मध्ये आसात खजानदार तुमकां ह्या कार्याक स्वागत करता. हाका सन्नी डिसोजान स्वागत करीत म्हणून विनंती करता. तसेच वेदी मुखार हजर आसात सर पिरगजगरांक वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी, संघ संस्थेचे प्रतिनिधी, तसेच धार्मिक भयण, तसेच आमच्या सर दानींक सर अभिमानीक तुमकां सर्वांक एकाच सुत्रान स्वागत करता. स्वागत तुमकां सर्वांक स्वागत. समेस्तांक स्वागत केल्ल्या अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा तुमकांय मोगाचो स्वागत.
CLC पेरमानूर समुदाय भांगराळ्या जुबल्याचो संभ्रम दडतो करूंक आता संभ्रमाची केक कातून आमचो संतोष तुमचे सवे वांटून घेतल्या आणि केक कातून आमचो संभ्रम दडतो करच्याक तुमचे लागीं विनंती करता हांव. संभ्रमाची केक कातून आमचो संतोष वाडयल्या सर मानाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. आमच्या CLC पेरमानूर समुदायान फाटल्या 50 वर्सांनी फिरगजेंत तशेंच समाजेन सबार कार्य मांडून हाडल्या. फिरगजेच्या एकवटा खातीर सांद्यांच्या उदार मनान तशेंच दानींच्या सहकारान सदांच उर्बेन वावर करता हांव. आता फाटल्या 50 वर्सांची संक्षिप्त वावरा झळक तुमचे मुखार दवरूंक मुखार येता समुदायाचो कार्यदर्शी श्री चार्ल्स डिलिमा. संभ्रमाच्या अध्यक्ष भोवमानाधिक बाप सुप्रिमो बापानो, मुखेल सैरे जावन वेदी सभोवच्या भोवमानाधिक बाप स्टॅनी लोबो बापानो, भोवमानाधिक बाप अँड्रू डिसोजा अँड्रू लोबो बापानो, अँड्रू डिसोजा बापानो, सायक विगर मेल्विन डिसोजा बापानो, वेदी उपस्थित आसच्या सर माणेस्तानो तशेंच वेदी मुखाराच्या सर हितैशिनो, हांव फाटल्या 50 वर्सांच्या आमच्या समुदायाची झळक तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. देवादीन मानाधिक बाप गॅब्रिएल कास्तेलिनो हांच्या मुखेलपणाखाल 1976 फेब्रुवारी 1 तारखेर फिरगेचे 11 जण युवक संगता मेळून एका मनान फिरगेच्यान एकवट आनी सर्वतोमुख अभिवृद्धीक सहकार दिवचो ध्येय घेवन आमची समुदाय आराम जाली. फाटल्या 50 वर्सांक ओट्टू 11 जण डिरेक्टर आमच्या समुदायाक मार्गदर्शन प्रोत्साहन दिवन आमची समुदाय जिवाळ उरोवन कार्याल जावंक कारण करता जाल्यात. प्रस्तूत भोवमानाधिक सुप्रिमो बाप फाटल्या 5.5 वर्सां जावन आमचे डिरेक्टर जावन आमच्या जमातेक हजर जावन सूक्त मार्गदर्शन दिवन पळय सभेची तशेंच दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक आनी फिरगेच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी कामां करूंक आमकां प्रोत्साहन दिवन आसात. डिरेक्टरांच्या मार्गदर्शन आनी निर्देशनाखाल आमची समुदाय 50 वर्सां सावन आज भांगराळोत्सव आचरण करून आसा म्हूण सांगूंक व्हरतो संतोष भोगता. आमी फिरगेच्यान दिल्ल्या सेवेची झळक नव्या इगर्जेच्या बांदपाक सहकार जावन सांद्या जावन श्रमदान, इगर्जेच्या इस्कॉलाची बांदतना नवीकरण करतना आनी अभिवृद्धीची कामां करतना सांद्या जावन श्रमदान, इगर्जेच्या सिमिस्तेच्या नितळ्याची काम, फिरगेच्या इस्कॉलाची बाय नितळ्याचें काम, फिरगेच्या लोकांक मनोरंजन आनी कलाकार प्रोत्साहन दिवच्या इराद्यान नेतालां फेस्ता दिसा कोंकणी तुळून नाटक आनी संगीत कार्य, फिरगेच्या व्हडल्या फेस्ता दिसा आनी कोंपरेच्या आयतारा तशेंच मोती साहेबांच्या फेस्ता वेळार इगर्ज आनी पुरुशांची वाड सिंगरावन सहकार, इगर्जेच्या वटार नितळा एकन फुलां झाडां लावन सहकार, फिरगेचेंत आनी इस्कॉलां जावच्या सर कार्यक्रमा वेळार आमच्या संध्यांनी स्वयंसेवक जावन सेवा, समुदायाच्या संध्यांनी आनी फिरगेच्या दुबळ्या कुटुंबांनी घरां बांदतना संध्या जावन श्रमदान करून सहकार, नेतालां फेस्ता संदर्भात क्रिसमस डान्स कॅरल्स आसा करून घराघरांनी क्रिस्तांच्या जल्माचो संदेश पाठयला. नातालांच्या फेस्ता वेळार इगर्जेन गजणाचो गोठो आनी नेकेताचो स्पर्धो, समुदायाच्या 10व्या 25व्या आनी 30 वर्सांच्या उडासाक स्मारक पुस्तकाच्या पूण समुदायाची निधी वाडोवंक प्रयत्न केला. फिरगेच्या मालगाड्यांक उत्तेजन आनी तांची मनां दादोशी करच्या इराद्यान मालगाड्यांचो दीस आचरण तशेंच समुदायाची भांगराळे वर्स आचरण करच्या संदर्भात फिरगेच्यांतल्या मालगाड्यांक गौरव दिवच्या इराद्यान मालगाड्या संगी एक दीस आचरण कर तांकां उगडासाची काणी वितरण केल्या. समुदायाच्या भांगराळ्या वर्साच्या उडासाक आनी जुबलेव 25च्या संदर्भात फिरगेतकारां यात्रीक पळयन सांद्यां एकवट आनी माया मोग वाडोवच्या खातीर सांद्यांचे कुटुंबां मिलन कार्यक्रम, फिरगेचें रक्तदान शिबीर
युवजनांक फुडाराक लागून बँकिंग क्षेत्रांक वावराक लागून वारड्यावार तरबेती शिबीर फिरगेच्या कुटुंबातही मनस्ताप उदेल्या वेळार समाधान आणि माया मोग हाडच्या खातीर आमच्या संध्यांनी मुखेलपण घेतलां. फिरगेच्या अंतरधर्मीय कार्यक्रम जातना आमचो सहकार दिला. फिरगेचे आर्थिक सहकार समुदाय स्थापन जाल्ल्या तावन वर्सान वरां इस्कोलाच्या दुबळ्या भुरग्यांक समवस्तूर पुस्तक तशेंच विद्यार्थी वेतन दिवन सहकार समुदायाच्या 20व्या वर्साच्या उगडासाक दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक 1996 वेर शिकपण निधी आसा कर फाटल्या 29 वर्सां तावन विद्यार्थ्यांक समवस्तूर आनी विद्यार्थी वेतन दिवन आसा. प्रस्तुत ह्या वर्सा फिरगेच्या दुबळ्या भुरग्यांक विद्यार्थी वेतन दिवंक ₹1 लाख फारीक केला. होली एंजल्स हायर प्रायमरी इस्कोला वर्सान वरास साय दिल्या वरी ह्या वर्सा ₹15,000 फारीक केल्यात. 1990 वेर नव्या इगर्जेचे बांदा बांदतना संगीत साज बेनिफीट शो आसा करून ₹25,000 आर्थिक कुमक दिल्या. इस्कोलाच्या बांदपाचें नवीकरण वा दुरुस्ती करतना आमच्या तांकी पुरतो सहकार दिता. कॉलेजीच्या बांदपाच्या वावराक आदार जावन बेनिफीट शो चलोवन ₹1,30,000 जमा करून इस्कोलाक फारीक केला. फिरगेच्या दुबळ्या कुटुंबां आनी समुदायाची संदी घरां बांदतना वर्सान वर्स आर्थिक कुमक दिवन आसा. तशेंच प्रस्तुत वर्सा आमी 39,000 आर्थिक कुमक फारीक केल्या. फिरगेचेन दुबळी पिढे निमती कुमक मागोवन मानवी दिल्ल्या वेळार आमच्या तांकी प्रकार कुमक दिवन आसा. तशेंच ह्या वर्सा ₹10,000 कुमक दिल्या. मोदी साहेबांच्या प्रस्ता संदर्भी फुलां हाडिल्ल्या भुरग्यांक मिठाई आनी कोबू वांटूंक हर एक वर्सा आर्थिक सहाय्य दिवन आसा. तशेंच ह्या वर्सा ₹59,200 फारीक केल्यात. इगर्जेक नवी घंटी तोर बांदतना आर्थिक कुमक दिल्या. इगर्जेन हर एक वर्सा जावच्या कार्यक्रमा वेळार आर्थिक कुमक दिवन आसा. तशेंच ह्या वर्सा जाल्ल्या वारड्यावार विद्यार्थी राज्य शिबीर चलोवच्याक आर्थिक कुमक जावन ₹10,000 फारीक केल्यात. 2023 वेर उद्घाटन जाल्ल्या इगर्जेच्या सेंट सेबेस्टियन ऑडिटोरियम हॉलाक ₹50,000 आर्थिक कुमक दिल्या. इगर्जेच्या महाद्वाराच्या वावराक ₹25,000 फारीक केल्यात. मान आनी सन्मान ह्या समुदायाच्या अभिवृद्धीक सडीत गरजेची जाणवाय आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या श्री डॉल्फी डोबो कासिया आनी देवादीन जॉसी डिसोजा पेरमानूर हाका सन्मान केला. 1990 वेर कोंकणी संगीत क्षेत्राचो दिग्गज संगीत सम्राट श्री हेनरी डिसोजा बंबई हाचे ताण मंगळूर टावन हॉलांत कात्रिना 25 म्हणली संगीत सांज कार्यक्रम आसा कर हांच्या ये कात्रिना आनी आमी दोगी शेजारा पदांचो रुपयोत्सव आचार कर माणेस श्री हेनरी डिसोजाक भांगराळे पदाक दिवन सन्मान केला. आपल्या वावरा क्षेत्रांत उत्तम सेवा दिवन निवृत्त जाल्ले संदे देवादीन एडवर्ड डिसोजा आनी श्री मौरीस मोंतेरो हांकां सन्मान केला. टपाल खात्यांक उत्तम सेवा साधन केल्लो समुदायाचो स्थापक अध्यक्ष श्री मौरीस मोंतेरो हाका केंद्र सरकारान डाक सेवा प्रशस्ती तशेंच भारत टपाल खात्यान राजमट्टार 1987 वेर बेंगळुरान चलयल्ल्या वॉक रेस ह्या संदर्भा स्पर्धांत जीक आपणयल्या. सांस्कृतीक क्षेत्रांत उत्तम सेवा दिवन नांव आपणयल्ल्या आमच्या संध्या पिरगेजकारांक गौरव दिवन मान केला. समुदायाच्या 30व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भात फिरगेच्या इस्कोलांत सेवा दिवन निवृत्त जाल्ल्या शिक्षकांक सन्मान केला. राजकीय क्षेत्रांत जीक आपणावन उत्तम सेवा दिल्ल्या आतांच्या कर्नाटक सरकारचो विधानसभाध्यक्ष श्री UT कादर तशेंच पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हंतार एली सेवान जिखिल्ल्या फिरगेजकारांक सन्मान करून आमचो पाठिंबो दिला. फिरगेजकार श्री सायमन डिसोजा हाणें न्हंयच्या उदकां पडल्यान जीव रक्षण केल्ल्या खातीर आमच्या समुदायान ताका सन्मान केला. उंचले शिकाम जोडिल्ल्या संध्याच्या भुरग्यांक मानकन प्रोत्साहन दिला. खेळा पंद्याड फिरगेच्यान एकवट माया मोग तशेंच भुरग्यांक युवजनांक प्रोत्साहन दिवन तांची ताळेंतां उर्जीत करच्या खातीर वर्सान वरां फिरगेचे हंतार आनी देशेचे हंतार वॉलीबॉल थ्रोबॉल दोरी वडचो खेळ लगोरी क्रिकेट आनी कबड्डी खेळा पंद्याड आसा करून जिखिल्ल्यांक तशेंच बागेंतल्यांक इनामां आनी फळकां वांटून प्रोत्साहन दिवन आसा. तशेंच ह्या वर्सा क्रिकेट खेळा पंद्याड आसा केला. आमच्या संध्यांनी फिरगेचे अंतर देशी अंतर राजमट्टार खेळा पंद्याटांत भाग घेवन प्रशस्ती आपणयल्यात. संध्यांची साधन आमचे संदे फिरगेच्यान गवडी परिशद संदे वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी इतर संघ संस्था संदेपण आनी हुद्देदार जावन आपली सेवा दिवन आसात.
तशेंच सांदो श्री मेल्विन सी डी सोजा एम.सी. बँक मंगळूर हाचो निदेशक कॅथोलीक कोऑपरेटीव सोसायटी पेरमोणूर हाचो अध्यक्ष पिगेचेचो उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. तशेंच आमचे संदेश श्री मौरीस मोंतेरो आनी लुकास डिसोजा गौलीक परिशदेचे उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. फुडलें येवजन भांगरा उत्सव उडासाक सांद्या तावन आनी दाणी तावन दुडू जमोवन एक शाश्वत भलायकी निधी आसा कन खरी एका वर्सा फिगेचेच्या दुबळ्या कुटुंबाच्या पिडेस्तांक आर्थीक कुमक दिवंक निर्धार घेतला. आनी फुडें असले कार्यक्रम करूंक आमची पात्रोण कोसे संस्थेच्या मजतीन सरीस्वर देव आम्हा सर्वांचेर आशिर्वादा घालून म्हूण मागोवन ही म्हजी वर्दी हांगाचा समजता. देव बरें करूं. संक्षिप्त वावरा झळक आमच्या मुखार दवरल्या. कार्यदर्शी श्री चार्ल्स डिलिमा तुमकां देव बरें करूं. CLC पेरमानूर समुदाय आपल्या भंगराळ्या जुबलेवाच्या शाश्वत उगडासाक भलायकी निधी करचो निर्धार घेतला. आता हाचे उक्तावण कार्य चलून व्हरतल्या. हांव विनंती करता मानादिक बाब स्टॅनी बी लोबो तुमी भलायकी निधी उक्तावण करच्याक. समेस्तांनी ताळयो भेटून भलायकी निधी उक्तावण कार्याक सहकार दिवपाक विनंती करता. वेदिकेर हजाराच्या मानाच्या सैराने उक्तावण कार्याक सहकार दिवच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. उक्तावण कार्याक सहकार दिल्ल्या सर मानाच्या सैरांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव विनंती करता मानादिक बाब स्टॅनी बी लोबो तुमी तुमचो संदेश आमकां पाठोवच्याक. CLCच्या स्थापनेच्या भंगराळ्या जुबलेवाच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून घेतिल्ल्या भोवमानाधिक सिप्रियन पिंटो आध्यात्मिक डिरेक्टर मेळाचो तशेंच फिरगजीचो विकार जावन आसात ते फादर मोगाच्या फादर सिप्रियन पिंटो तशेंच मुखेल सेरी जावन आमच्या मदें आसात भोवमानाधिक बाप एंड्रू डिसोजा बापानो, सहायक विकार मेल्विन डिसोजा, अध्यक्ष कार्यदर्शी आणि प्रत्येक जावन या मेळाचे स्थापनेचे फाउंडर मेंबर्स जावन आसात. 11 जाणां पैकी 6 जण आसात. तांचे मदें 2 जण हांगासर आसात, मेल्विन मौरिस मोंतेरो आणि रिचर्ड डिसोजा आणि उरले 4 जण बुशा सकला आसात. जे या सर्वांक वलेरियन मिनेजस ते हांचे बराबर हांगासर हजर आशिल्ल्या CLC मेळाच्या सन्यानो आणि ह्या कार्यक्रमांत उर्बेन हजर आशिल्ल्या धार्मीक भयणीनो, फिरगजकारांनो, भुरग्यांनो, युवा जणांनो, पयले सुवातेर हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान CLC मेळाच्या सन्यांक ह्या जुबलेवाची परबी पाठयता. पन्नास वर्सां तांणी ती चलोवन आयल्यात आनी आज संतोशान हो संभ्रम चलोवन आसात. आनी ह्या वेळार
हांवें सांगचें इतलेंच. तुमी आयकलां आसत ओशो वा रजनीश 20व्या शतमानांतलो एक धार्मीक गुरू. डिसेंबराच्या 11 तारखेर 1931 इस्वेंत जल्मून जानेवारीच्या 19 तारखेर 1990 इस्वेंत आमच्याच काळात तो आसलो. तो मरण पावलो. ताणें जायते बूक बरयल्यात. जायत्या युव जणांक ताणें आकर्शीत केलां. ताचें चिंतप एक विशिश्ट तराचें. ताचें तत्वशास्त्री विंगड तराचें. आनी आपल्या बरपा मुखांतर आपल्या तरबेती मुखांतर युव जणांची मनां बदलिल्लो हो महान व्यक्ती रजनीश वा ओशो म्हणटा. ताणें बरयल्ल्या एका बुकांत ही काणी तो सांगता. एक फावटी एकलो तरणाटो आपल्या हळ्ळे थावन 10 मैलां पयस आसलेल्या उबार पर्वतार चडूंक भायर सरलो. दिसाक वताची दाव आसा देखून रातच्या 8 वरार हातांत एक लांप्याव घेवन चलोवंक लागलो. काळक्या रेती चलता चलतना ताका भोगलें की म्हज्या लांप्यांचो ह्या चिमणेचो उजवाड, चिमणी म्हणल्यार कळटा म्हूण दिसता आतांच्या लोकांक, पूण कितें जावं दी लांप्याव चिमणे तेलाचो तो लांप्याव घेवन तो वेता आनी तो चिंता आपणा इतल्याक म्हज्या लांप्यांचो उजवाड फकत 3 मेटां तितलो मात्र पडटा मूं. ह्या उजवाडान म्हाका 10 मैलां वयर चलूंक साहज जावचें ना म्हूण भियान आनी निराशेन थंयसर लागसार आसल्या एका फातराचेर तो बसता. अशी निराशेन तो आसता आसतना एकलो प्रायस्त मनीस आपल्या हाती चिमणी घेवन पर्वता कुशीन वेचो पळोवन हो तरणाटो ताका सांगता, अळे तुज्या चिमणेचो उजवाड फकत एका मेटा तितलो मात्र पडटा. ह्या उजवाडांत हो पर्वत चडोवंक वेचो तूं कितलो आनी कसलो मूर्ख म्हूण नकलां करूंक लागलो, हांसूंक लागलो. तवळ तो प्रायस्त म्हणालो, अरे पिशा, उजवाड 1000 मैलां पयस पडल्यारी म्हज्यान आनी तुज्यान एक फावटीच्याक दवरूंक जावचें फकत एक मेट मात्र. हांवें एक मेट काडी जैतर दुसऱ्या मेटाक थंयसर उजवाड पडून जाता. अशें म्हजी पैण कांयच आतां कबिणें मुंदरून वेता आनी हांव पर्वताच्या तुदयेर पावतलो म्हणलो भरवसो म्हाका आसा. अशें सांगून तो प्रायस्त चिमणीच्या उजवाडान चलोवनूच गेलो. भोवशा तो पर्वताच्या तकलेक पावलो. तरणाटो थंयसरच फातरारच बसून उरलो कोण ना. मोगाच्यानो बो अपुर्बायची एक काणी ही भरवशान बरयल्ली जिणी. त्या उतर प्रायाच्या मनशान भरवसो धरलो. एक मेट काडल्यार पुरो, तें मेट म्हाका दुसऱ्या मेटाक मुखार वचूंक साध्य करता, म्हाका प्रेरण दिता. आनी अशें तो मुखार गेलो. अशेंच घडलें म्हूण येत 50 वर्सां आदीं देवादीन गब्रियल कास्तेलिनो बापानी हांगाच्या 11 जाणां तरणाट्यांक सांगाता हाडन तांच्या मोदें तांच्या मोतींत एक नवें चिंताप घालें. अध्यात्मीक रितीचें पर्वत चडूंक सा इनास लॉयलाच्या त्या अध्यात्मीकपणान वळसून तांच्या जिणेंत संपूर्णकाय जोडूंक आनी कोसे साव सायबिणीक तांचो पात्रण जावन दिलें. त्या दिसा सुरू जाल्लें पैण एक मेट ताणें काडलें. 11 जाणांनी सांगाता मेटां काडलीं. मुखार गेले 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 आज 50 वर्सां उपरांत हांगासर आज पावल्यात. पर्वतार चडूनूच आसात.
आध्यात्मिकपणाच्या जिणयेच्या आमच्या आध्यात्मिकपणाच्या पर्वताच्या त्या वाटेर ते आसात आणि ह्या खातीर त्या वेळार आसलेल्या त्या 11 जाणां युवजनांक तांच्या मदें 6 जाणांक आसात तांकां उल्हासिता अभिनंदन करता आनी तांकां सर बरें मागता. मोगाच्या फावंडर्स सांद्यानो आनी तुमचे सगळे आतां आसात हेर 40 जण म्हळ्यार खंडीत जावन ही तुमचें पैण मुंद आसून व्हरा. तो भरवसो तुमच्या जिणयेंत तुमी धरलेलो न्ही. तुमच्या वर्देंत जायतीं कामां तुमी केल्यात, जायतीं लोकां मोगाळ कामां फिरगजेंत एकवट माया मोग आसा करूंक फिरगजेची आर्थीक लोकांची आर्थीक स्थिती बळवंत करूंक तुमची मेहनत, भुरग्यांचे शिकपा थंय तुमची काळजी, पिडेस्त थंय तुमचो हुस्को, हें सर्व एका रितीचें तुमच्या आध्यात्मीकपणाचो एक वांटो. कितें तुमी तुमच्या जमत त्या वेळार करूंक प्रयत्न करून तुमच्या जिणयेंत संपूर्ण काय आपणायतात तेंच कार्य आनी तुमी दाखोवन दिलां. हेंच तुमी खरा म्हणून उलो दिता आसतना परत्या तुमकां अभिनंदन पाठयता. आनी हेचो एक वांटो जावन तुमी आज हांगासर ही दुबळ्या भलायकेची निधी तुमी आज आसा केल्या. हांवें ती उक्तावण केल्या. हांव सर बरें मागता. ह्या मारिफात ह्या निधी मारिफात आमी थंयसर घाले पयशे दिल्ले तांणी आमच्या बोल्सांतले न्ही तांतूं घाल्ले. आतां म्हजी विनंती तुमी आमच्या सांगाता मेळा. ही भलायकी निधी बळवंत करा. ह्या भलायकी निधी मुखांतर आमच्या पिळगेच्या आमच्या समाजींतल्या सर लोकांक बरेंपण जावं दी. तांची सर्व रितींनी तांकां आदार जावं दी म्हूण हांव आशेतां. सर बरें मागता. आनी मोकाळ CLC सांद्यानो तुमची जिणी तशेलीच जावं दी. 50 जालें आनीकय मुखार वचूंक आसा. तो पर्वत चडूंक आसा. तुमच्या हातांत लांपयाव आनीकय आसा. तो जळतो दवरूंक प्रयत्न करा. त्याचे तेल मुग्धना जावं. तुमची उर्बा सदांच उरूं. आनी तुमी जाया मीठ, तुमी जाया उजवाड ह्या समाजीचो, ह्या फिरगजीचो आनी अलंकार सगळ्या समुदायाचो. अशें बरें मागून म्हाका एक अवकाश तुमच्या सांगात आसूंक म्हाका फावो केल्ल्याक म्हाकाय वांटो अवकाश दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणून मागून आनी ह्या भलायकी निधीक सर्व रितींनी यशस्वी मागून म्हजी उतरां संपयता. समेस्तांक देव बरें करूं. अपुर्बायच्या मवाळ उतरांनी संदेश दिवन आमकां बरें मागल्ल्या मानादीक बापानो तुमकां देव बरें करूं. आमच्या बंगराळ्या जुबलेवाची यादी शाश्वत उरोवच्याक तशेंच आतां आसा केल्ली भलायकी निधी वाडोवच्या इराद्यान बंगराळ्या जुबलेवचो स्मारक पुस्तक आसा केला. आतां हाचे सांकेतीक उक्तावण कार्य चलोवन व्हरतले. हांव विनंती करता मानादीक बाप अँड्रू डिसोजा तुमी हे कार्य चलोवन व्हरच्याक. वेदीचेर हजर आसच्या सर्व मानाच्या सैर्यांनी तांकां सांगात दिवचो. CLC पेरमानूर सदर करसो बंगराळ्या जुबले वसो स्मारक पुस्तक बंगराळो पुरव आता तुमचे आता बंगराळो पुरव आता तुमचे हॅलो ची हांव विनंती करता मानादीक बाप अँड्रू डिसोजा तुमी तुमचो संदेश आमच्या सवे वांटून घेवच्याक. CLC पेरमानूर फिरगस घटक आज बंगारोत्सव आचरण करचो अपुर्बायचो संदर्भ ह्या बंगराळ्या सुवाळ्याचेर हांव पयलें अभिनंदन पाठयतां तुमकां समेस्तांक. आज 50 वर्सां यशस्वी रितीन दैरादीक रितीन
कार्याळ जावन विविध रितीच्या चटवटकतवरी आज सोमयाचें मिसांव तुम्ही संपूर्ण केलां आनी कितें मुखार मुंदरून व्हरूंक धैर्य घेतलां हे अपुर्बाचें मेट तुम्ही धैर्यान घेवन आज वो भांगरोत्सव सोलोवच्या ह्या संदर्भाचेर ह्या वेदीर आदार आशिल्ल्या ह्या पिरगजेचे विगार आनी आयच्या कार्याचे अध्यक्ष भौमानदीक बाब सिप्रियन पिंटो बापानो आनी आज भलायकी निधी उक्तावण करून अपुर्बाचो संदेश दिवन आमची काळजां मनां उसवाडायल्या मनादीक बाब स्टानी लोब बापानो ह्या कार्य पिरगजेचे सहायक विगार मनादीक बाप मेल्विन डिसोजा बापानो तशेंच आयच्या ह्या कार्य हांगासर अध्यक्ष म्हूण घेतल्या ह्या CLCचो प्रस्तुत अध्यक्ष मानेस्त जोसेफ डिसोजा तशेंच केंद्रीय घटकाचे अध्यक्ष मानेस्त लिस्टन डिसोजा तशेंच हांगासर जायते आदले अध्यक्ष आनी आदले ह्या प्रस्तुत हुद्देदार हांगासर जायते आसात हांव सगळ्यांची नांवां काडूंक वचना तेचे पिरगजेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर्व हुद्देदारांनो आज तुमकां हांव पयल्या सुवातेर हांगासर आसल्या सर्व CLC सांद्यांक आनी हांगासर आसल्या सक्कड ह्या कार्य केल्ल्या भाव भयणी बरी सांद मागता आयचो दीस भविष्या आमकां सगळ्यांक एक संतोशाचो दीस कित्याक 50 वर्सां आदीं बाप गॅब्रियल कॅस्टेलिनो तांचे संगी मुखार सरले त्या धैर्यादीक तरणाट्या 11 जण तरणाट्यांनी बाप स्टॅनी लोबोन आतां सांगले बरी त्या तरणाट्यांनी सोपनेल्लें सोपान आज हें जारी केलां आज म्हणसर ह्या CLCंत आशिल्ल्या हर एका सांद्यांनी आनी मुखेलपण घेतिल्ल्या ह्या सक्कड हर एक धैर्यादीक सांद्यांनी आज सक्कड आसा हांगासर आशिल्ल्या तशेंच हांगासर देवादीन जाल्ल्या सक्कड त्या सांद्याचो उडास काडून हांव देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागतां आनी तुमकां तुमच्या त्या अपुर्बाच्या त्या सेवेक हांव अभिनंदन पाठयतां देव तुमकां आशिर्वादीत करून दी मुखलें मेट तुमी वचोंक आसा ह्या सगळ्या कामांनी देव तुमकां सांगात दिवं दी म्हूण मागतां ह्या संदर्भाचेर आज दोन अपुर्बाची चिंतना हांगासर हांव वांजेलांतून घेतां बापू स्टॅनी लोबोन अपुर्बाची काणी सांगली त्या प्रायवंत मनशाची एक ल्हानशी चिमणी पळया एक मेट काण मुखार वतना उजवाड दिवंक पावली आनी आमकां क्रिस्तान आमकां ती म्हणली उतरां मातेवाच्या वांजेलांतली तुमी संवसाराचो उजवाड आनी ही उतरां मतीन घेतिल्ले आमच्या CLCचे सांदे ही चिमणी उजवाडे तो ल्हानसो दिवो घेवन आज 50 वर्सां मुखार 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 गेले बाप स्टॅनीन सांगले बरी आनी आज तुमी खंडिसावनी ह्या पिरगजेंत जायत्या दुर्बळ्या कश्टांत आशिल्ल्या आनी गरजेवंतां प्रायवंतां दादले स्त्रियो भुरगीं ल्हान व्हड खंयचें अंतर नासतना हर एका वर्गाच्या लोकांक हर एका वर्गाच्या मनशांक गरजेवंतांक तुमी पावल्यात तांकां क्रिस्तचो उजवाड दिला तांच्या जिवितांत तांकां धैर्य दिलां तांकां जिवीत जिवोवचो बरवसो दिला आनी तांच्या जिवितांत तुमी सांगात दिला आमी तुमचे सांगता आसांव त्या कश्टांच्या घडये खंडिसावनी आज ती जावंक पुरो जायतीं जाणां देवा दिन जाल्यांत पूण आज कोण आसात की तुमी केल्ली ल्हानशी करणी कोणूच एकलो विसरचो ना कित्याक सोम्यान म्हणलें ती उतरां म्हज्या ल्हान भावांक आनी भयणीक
एक कोप शेळे उदक दिलें कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें आनी त्या देखून सोम्याक तुमी कितें आज केलां जे ल्हान भाव भयणी सोम्याक तुमी केलां आनी सोम्याचें मिसांव तुमी केलां ह्या खातीर आज देवा मुखार तुमी केवळ आज हो बंगरोत्सव असो आचरण करता आसतना तुमकां काळजां सुद्दां मात्र न्हय देवा मुखार तुमी श्रेश्ठ जाल्यात देवा मुखार आज तुमकां खंडिसावनी त्या देवाचें उतर लग्ती जाता येया तुमी आज आनी तुमचे खातीर तयार करून दवरलां तें दायज तुमचें करून घेया तुमचो प्रतिफळ खंडीत तुमकां सूख सोना ते देखून आज हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या तुमच्या वावराक अभिनंदन पाठयतां आनी मुखल्या वर्सांनी हेरांक एक प्रेरण जावं दी मोगाच्या CLC सांद्यानो तुमी केल्लें तें काम कितल्या जाणांनी तें नोटीस केलां कितल्या जाणांनी नोटीस करूंक ना म्हणलें तें मुख्य न्ही पूण तुमी कितें केलां तें देवान सगळें पळयलां आनी तुमी कितें केलां जसो फळ हेरांक मेळ्ळा मात न्ही बगार तुमी सगळ्यांक दिवो आनीक जळोवन दवरूंक प्रेरण जाल्यात आज हें गरजेचें आमी इन्स्पिरेशन जायचें आज हांव हे ल्हानशी करता बरी करणे तें हेरांक एक रितीचें इन्स्पिरेशन प्रेरण दिचें आनी एकल्या बरें करूंक हांवें ताका शक्तीक प्रेरण दिचें तें गरजेचें आनी ह्या CLCन तावन मेळचें जावन आसा हें बऱ्या क्रिस्तांव जिणेद्वारे बऱ्या क्रिस्तांव तत्वाद्वारे बऱ्या क्रिस्तांव समजणेद्वारे आमच्या जिवितांत सोम्याचें काम आमी करचें आनी हेरांक आमी सोम्याचें शिकून जिवंक आमी प्रेरण दिवचें हें तुमी करन आयल्यात आनी त्या देखून तुमी केवळ थोड्या गरजेवंतांक कुमो केला मात न्ही तुमचे चटवटिको पुरो आमी आयकल्यो इतले जायत्यांक तुमी कांय बरेंपण केलां मात न्ही बगार हजारो जाणांक तुमी प्रेरण जाल्यात इन्स्पिरेशन जाल्यात तें गरजेचें देखून हें तुमचें तावन जाल्लें खंडिसावनी अभिनंदन अर्ज जावन आसा देखून हें तुमचें तुमी केल्लें तें बरें काम मुखल्या वर्सांनी आनी चड तरान बरें करून प्रेरण जावं दी म्हूण हांव मागतां ह्या संदर्भाचेर हांव अभिनंदन पाठयतां प्रत्येक तरान आकाकरण जाल्ल्या डायरेक्टरांक आज 2 जाण हांगासर आसात एक बाप स्टॅनी लोबो बारी अपुर्बायचे मनीस ते तांणी तांच्या जिवितांत मस्त फिरगजांनी सेवा भेटयल्या सायलंट मनीस ते म्हळ्यार तांचें व्हडलें उलयलें पळय व्हडलें मस्त उलयना पूण तांचें कितें काम करतात तें बरें काम आनी ही गरज हांगासर बांदिल्ली तांणी आमकां उडास आसा आमी सेमिनार तसल्या त्या दळा त्या तळार तांणी मस्त कश्टांनी आनी तुमी ह्या पिरगजेच्या लोकांक त्या वेळार काडले कश्ट हांव सेमिनार तसल्या म्हाका उडास आसा आनी की बाप स्टॅनी संगी मेळोवन ती काडली वावंट आज तांणी दिल्लें प्रेरण तुमच्या सांगाता रावन त्या लोकांक आनी ते ओट्टो करून केल्लें आज बहुशा ह्या CLC की एक प्रेरण व्हडलें प्रेरण बाप स्टॅनी तुमी जावन आसात देखून तुमी केल्लें ओंपलें बी आनी कितें बरें जिवाळ आसा त्या देखून फादर तुमकां प्रत्येक रितीन अभिनंदन हांव पाठयतां ह्या संदर्भाचेर आनी जायते हेर पाद्रा पायले जाल्यार आज ते हजर नात पूण बाप हांगासर आसा तांची विगार बाप सिप्रियान पिंटो एक सांगणी आसा बोकड्यान सरानांतले कितें झाडां खंयचीय नात खंय तशें बाप सिप्रियान पिंटो एक विशिश्ट मनीस ताणें खऱ्यांतलें काम ना आनी ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तो मन करीत जाल्यार तें करतलोच ताणें चिंतलें कितें आसा तें जाताच हें हांवें अनुभवान सांगचें कित्याक म्हळ्यार हांव सिप्रियान पिंटोक लागशिल्ल्यान जाणा मस्त रितीन म्हाकाय ताणें प्रोत्साह दिला आनी ताजे सांगत आमी वट्टू जॉयन जाल्ले सेमिनार जाताना सय जाताना एकाच वर्सा मागीर हांव इल्लो मुखार गेलो PhD जावन आयिल्लो पूण आमचे इश्टगात मस्त लागीं आसले
कंचा फिरगजे कंचा कोण शाक दडल्यारी बाप सिप्रियन रेडी आणि तो गेल्ले कडे ताका हाले म्हणी खरी जेस करतलोच आनी धैर्यान कितले प्रॉब्लेम खंयचे जायना म्हण सोडल्या पद सिप्रियना दिला जाल्या तो वेता उलयता मनशाचें मन वय करता ताका एक देवान विशय देणे आमच्या भविष्य देशीचें दे कोणाक ना हें देणे अपुरबायचें आनी तें करनासा देखून आज वो एक संदर्भ खंडिसावने आमी बाब सिप्रियन तुमी आज या CLCक व्हरतें प्रेरण जाल्यात ह्या पिरगेजेंत तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता तुमच्या त्या कामाक मस्त काम केलां आमच्या देशीचें तुमी देव तुमकां मस्त तें बोळ दिवं दी म्हूण मागता आनी तें इतलें सगळें हांव म्हजी उतरां आखेर करितना परत हांव तुमकां CLCक देवाचें दराळ आशिर्वाद मागता हांवें उलो दिवसाक मस्त जाण आसात असल्या संघटनाक बोळ दिया तांचे संगता रावया कितलें काम करतात कोणा खातीर हे CLCचे संदे रात आनी दीस वावुरतात जाल्यार कोणा खातीर पिरगजेच्या लोकां खातीर न्ही असल्या त्या तांच्या कामांनी आमी तांच्या सांगता रावोचे कश्टांच्या वेळार जावन दी बरें काम करतना आमी हर एकान तांकां प्रोत्साहन दिवचे असलें संघटन उरोवचें आतां सांदे पळोवन कितें म्हणल्यार आतांच्या काळार थोडे फुडें फाटीं सरतात जाल्यार असले संघटने उरोवन दी पिरगजेन असली संघटनांतल्या पिरगज वाडटा जिवाळ जाता आत्मीक रितीन बरी उरता देखून हांवें सगळ्यांक उलो दिवचो आज इतले जाणां कार्याक आयल्यात हें CLC संघटन इतलें बंगाराळ असो केल्लें शतमानोत्सव पावोवचें काम तुमचें आनी तें पावस जायच हें जावन दी आज आमचो संकल्प आमी शतमानोत्सवाक आमी आसचे ना पूण शतमानोत्सवाक हें CLC पेरमानूरची येतलें म्हणल्यार तें आमी घट्ट मोतीन घेवया हो संकल्प आमच्या मोतीन घेवन आज तांच्या सांगता वावुरया हाताक हात दिवया आनी तांच्या खातीर मागया तुमकां परत हांव बरें मागता म्हाका हो संदर्भ दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सांगता हांव म्हज्या मागण्या सदांच आसतलो देव बरें करूं आमकां शाबासकी पाठोवन बरें मागल्ल्या तशेंच वर्तो संदेश पाठयल्या मानादेक बाब अँड्रू डिसोजा तुमकां देव बरें करूं देवाच्या समारोप कार्ये तशेंच ह्या वर्सा जुबलेव कार्य मांडून हाडूंक आमकां सबार बऱ्या मनाच्या दानींनी सहकार दिला रुपये 25,000 तशेंच ताच्याकी चड आमकां दान दिवन सहकार दिल्ल्या दानींक आमी आतां मान करूंक आशेता देखून नांवां वाचल्या बरींच दानींनी मुखार येवन केंद्रीय अध्यक्ष श्री लिस्टन डिसोजा हांचे तावन मान स्वीकार करच्याक विनंती करता हांव मोगचनो सद्यांच्या नांवां आपयल्ले बरी हर एकल्यानी येवन मोकली मानाची बसका स्वीकार करून आमच्या केंद्रीय अध्यक्ष लिस्टना तावन मान स्वीकार करूंक हांव तांकां उलो दितां श्री हेरी डिसोजा आनी कुटाम साम पेद्रो वडो श्री रॉयस रोशनी डिसोजा इस्रायल श्रीमती जसिंता डिसोजा आनी कुटाम भगेवन कुर्सा वडो श्री नवीन जानेट जास्मिन डिसोजा सान सेबेस्तियान दुसरो वडो श्री जोसेफ मोंतेरो सुपर डेकोरेटर्स अडम कुद्रू पेरमन्नूर आनी सर्वांनी हांगासर मुखार येवन हे मान स्वीकार करूंक उलो दिता दयाकर नांवां आपयल्या बरें तांणी नंतर तांच्या कुटुंबाचे सांदे हजर असल्या दयाकर तुमी मुखार येवन मान स्वीकार करच्याक विनंती करता हांव
हांचे उपरांत श्री मौरिस मोंतेरो, श्री जोसेफ डिसोजा JMJ, श्री मेल्विन C डिसोजा, श्री चार्ल्स डिलिमा तशेंच श्री सुनील वेगस आनी मुखार येवन मान स्वीकार करूंक हांव तांकां उलो दितां. श्री मौरिस मोंतेरो, श्री जोसेफ डिसोजा JMJ, मेल्विन C डिसोजा, चार्ल्स डिलिमा, सुनील वेगस. हे सर आमचे CLC पेरमानूर समुदायाचे सांदे जावन आसात. ह्या वर्सा सरल्या सर आमच्या जुबलेव कार्यक्रमांनी हांणी तांचो मोठो सहकार दिला. सर सांद्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. दया करून श्री लिस्टन तुमी तांकां सन्मान कार्य करच्याक विनंती करता. हांचे उपरांत नवीन F डिसोजा, मार्सेल टेल्लिस, DL जेर्मी मोंतेरो, रायमॉन डिसोजा आनी तयार रावंक हांव विनंती करतां. नवीन F डिसोजा, मार्सेल टेल्लिस, DL जेर्मी मोंतेरो, रायमॉन डिसोजा. हांव विनंती करता फिरगस गवळीक परिशद उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा तुमी हांकां सन्मान कार्य चलोवन व्हरच्याक. हांचे उपरांत लुकस डिसोजा, गिल्बर्ट डिसोजा, चेतन डिसोजा तशेंच हेनरी डिसोजा आनी तयार रावंक विनंती करता. लुकस डिसोजा, गिल्बर्ट डिसोजा, चेतन डिसोजा तशेंच हेनरी डिसोजा. गिल्बर्ट डिसोजा,
आणि मुखार येवचे दया करून श्री गिल्बर्ट डिसोजा तुम्ही वेदिके येवच्या विनंती करता. हांका फिरगज संयो- आयोग असो संयोजक श्री डॉल्फी डिसोजा तुम्ही मानपटोवच्याक विनंती करता. मान स्वीकार केल्ल्या सर उदानीक तशेंच मान पटयल्या आमच्या मानाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव विनंती करता श्री लिस्टन डिसोजा तुम्ही तुमची बगणां आमचे सवे वांटून घेवच्याक. विधीर असल्या गण्य व्यक्तीनो पाद्रेपानो तशेंच हुद्देदारानो आनी हांगासर असल्या सकरुवांक तुमकां बरो दीस मागता. 50 वर्सां संपली CLC स्थापन जावन धर्मनगरांत आनी उडोल्स हांवें सांगलें मौरिसाम तुजें भाग्य म्हणून सांगलें स्थापक अध्यक्ष हितून तूं आनी आज जुबले वाक हितूंत आसा स्टेजीर म्हणून जाल्यार भाग्य कोणाकी मेळना आनी अप्रूप जावन आसा आनी मुखारी 100 जावन दी आनी तुका लाबो दी म्हणून देवा कडेन मागता. मोगाच्या न्हू हांगासर बोगणां उसारूंक काय येनात फादर आंड्रू आनी फादर स्टायलन पूर आरो नेले आनी तातूंत हांव उडोलता हांव चिंतून आनी काले सांगचें की म्हणून मागीर येवन न्ही तुमी आज ह्या अंताक पावाचे जर खंडीत हांव सांगता देवाची कृपा गरज आसा आनी आज हांगासर तुमी एक निधी स्टार्ट केल्या आनी ती खंडीत जावन सफळ जातली म्हणून चिंता कित्याक म्हणून सांगल्यार आमकांय भरोसो आसा केदाळे आमचे देवाचे आशिर्वाद आसा तर खंडीत जावन खंयचेय ते हंता पावता. फादर अँड्रून आमकां केदाळे सगळे आसता आमचो विकार जावन आसतना भिये नाका तुमचे कडेन 1 रुपया आल्यार येवन तुमी सुरू करा मागीर ते हंता पावतले म्हणून त्या भरोशान आज फादर खंडीत उडास आसा तुमी सांगली उतरां आज हांगाच्या CLC तेंनी सांगता काही भियाचे म्हणून ते हंताक खंडीत पावतले आनी हांगाची फिरस करा म्हाका उरता आसा म्हाका मस्त लागशिली आनी माऊरिसाम जावन दी आनी आमचो देव दिन जालो मानिस जोसेफ उडास काडटा आज केदाळे केंद्रीय CLC आमकां हात दिल्लो आसा आनी मस्त वावुरले आसा आमी आनी खंडीत तुमी आज ह्या अंता पावचे जाल्यार तुमी मस्त मेहनत काडल्या तुमकां आमी केंद्रीय सक्कड CLC मंगळुरांत कितली युनिट आसात तांच्या सगळ्यांच्या तर्फेन तुमकां आमी सबाशकी पाठयता. देयक तांकां जोरान ताळयो दिचे कित्याक म्हूण सांगल्यार स्वार्था खातीर आपणाचें नांव येवच्या खातीर म्हूण केल्लें न्ही तांणी जावन आसा. 40 दिसांनी उट्ट मेळोन हे वावर करनासात हर एक वर्सा म्हाका आपयतात तांचो रिपोर्ट आसता आयकताना खुशी जाता. आणकी अंतांनी 40 साल डबल करा सगळ्यांक एक अवकाश दिया तुमचे वाट मेळोन एक CLC बऱ्या रितीन मांडून हाडा म्हूण मोगाचें उडासरा मंगळूर आमचे मुखारसून आसा तुमी आयकला जावं पुरो IT BT येवचार आसा आणकी मसो मात एक मुळावे आमचे भावार्थ गरजेचो आनी ते जावन आसा CLC जावन दिवन आसात आनी ते गरजेचे जावन आसा कितले डेव्हलपमेंट जावन दी काले जावन दी आमचो भावार्थ आमी सांडसो न्ही आमी तो बऱ्या रितीन आल्या कामांनी आमी पेल्याक आनी दुसऱ्यांक दाखोवंक आसा. सो हांव विनंती करता CLCक सहकार दिया CLC संघ जॉईन जाया आनी बरी कामां इतलें सांगून म्हजी 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. आमकां बरें मागून शुभाशय पटयल्या श्री लिस्टन डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ತಿಲಕಿದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋರವರಿಂದ ಕಿರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್. आमच्या जुबलेव कार्याचे अध्यक्ष जावन सबन आसात. वर्साच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत आमच्या हर एका कार्यान तांचो सहकार पाठिंबो तशेंच मार्गदर्शन दिवचे जावन आसात आमचे दिरोक्तर बाब तशेंच आमचे विगार मानादेक बाब सिप्रियान पिंटो. हांव विनंती करता विगार बापानो तुमचो संदेश आमकां पाठोवच्याक. आयच्या कार्याच्या संभ्रमांत सैरे जावन आयिल्ल्या पाद्र्याबानो आनी वेदे असल्या सर्व मानेस्तानो भाव भयणीनो, वर्देंत वाचलें 96 इसवेंत हे 71 कार्यक्रम तुमी जाणांत श्री हेनरी डिसोजा आनी त्या कार्यक्रमा वेळार हांवें आयकल्लें श्री विल्फेर मेंबर्सी आसुल्लो म्हूण सांगून, आनी त्या वेळाचेर फादर मोनीस विगार आसले. टावन हॉलांत हें कार्य जाल्लें म्हूण सांगून हांवें समजून घेतिल्लें, आनी त्या वेळाचेर ताणें संदेश असो दिल्लो खंय, म्हज्या उजव्याक एक साम्राट, म्हज्या दाव्याक एक साम्राट, आनी तांचे मदें हांव एक कुंभाट म्हूण सांगून. हांवें हांगा फिरगजीची जबाबदारी घेतल्या दिसा हें उतर सांगलें. त्या वेळा कोवीड थोडीं मनशां मात आसली, आनी त्या दिसा हांवें कितें म्हणलें म्हळ्यार म्हज्या उजव्याक एक धाकतेर, म्हज्या दाव्याक एक धाकतेर, हांव मदें घात पिडेस्त म्हूण सांगून. कित्याक फादर जे बी सल्डाना, फादर पिटर डिसोजा दोरी डॉक्टर्स आनीक हांव पिडेस्त, त्या अर्थान हांवें सांगलें. आज परत या CLCच्या भांगरोत्सव संदर्भाचेर म्हज्या उजव्याक एक जाणटे, म्हज्या दाव्याक एक जाणटे, आनी तांच्या मदें हांव एक नेणतो म्हळ्यार चूक जावची ना. आज म्हाका मस्त संतोश कित्याक म्हळ्यार सकाळींच्या संभ्रमाक आमचे विगार जनरल हजर आसले. भोव सादे कलते आनी म्हजे मोगाचे अभिमानाचे एक वर्स म्हजे ती ज्युनियर सेमिनरी सांगात शिकून आसली. हांव आयल्या उपरांत आज तिसरे बोटींत आनी हांगासर येवचें. पयलें व्हडल्या हॉलाच्या उक्तावणाचें अर्गां मीस भेटोवंक, ताच्या उपरांत दुसरें हॉल ताणींच मीस भेटोवन बेंजार केल्लें, आनी आज जुबलेवाच्या संदर्भाचेर मिसाचें बलिदान तांणी भेटोवन सकाळच्या वेदी कार्याक तांणी मुखेलपण दिल्लें. आनी आतां आनी दोग फादऱ्या मस्त म्हाका मोगाचे, फादर स्टॅनी बिलोबो, फादर अँड्रूक इल्लोसो उडास उणो फादर. कित्याक तें ही गज उक्तावण जाली 93 इसवेंत फेब्रुवारीच्या 16 तारखेर पोरवां भरती 33 वर्सां जातात. त्या वेळाचेर तुमी उजरेंत आसल्यात आनी हांव हिरगानांत आसलो. 3 इगर्ज्यो ऑक्टोगनाल इगर्ज्यो हाची सुरवात जाल्ली हांगासर 93 इसवेंत इगर्ज उक्तावणेक हांव हजर आसलो. हांव चिंता फादर अँड्रू आसलो म्हणून. आनीक ताच्या उपरांत उक्तावण जाली 94 इसवेंत हिरगानची इगर्ज, आनी थंय फादर स्टॅनी लोबो आसलो आनी हांव चिंता फादर अँड्रू आसलो म्हणून. आनी ताच्या उपरांत 95 इसवेंत मेयांत उजरेची इगर्ज उक्तावण जाल्ली. आज सकाळीं विकार जाल्लो म्हणा लागले तुमची मेमोरी जावं येत म्हूण सांगून. आतां 93 इसवेंत इगर्ज उक्तावण जाताना व्हड संभ्रम हांगासर मस्त लोक. त्या वेळाचेर इगर्ज बारी विशिश्ट इगर्ज म्हूण नांवाडिल्ली आनी जायतो लोक हांगासर संभ्रम आसलो. आमी आसलो, आमी सेमिनरिस्तांनी आमी पाद्र्या विगार जाल्ली. हांव 91 इसवेंत विगार जाल्लो. तुमी त्याच वेळाचेर विगार जाल्ल्यात 93 इसवेंत. कितें म्हणटा तुमकां 86 इसवेंत वोट जाल्ली एप्रिलाच्या 30 तारखेर. सो म्हज्या वरवीं 2 वर्सां आमी ओट्टू सेमिनरीक जॉयन जाले. एका वर्सा सुरूच्या वर्सा आमी सांगाता एकाच क्लासीन बसून शिकतेले. हांव कित्याक हांव 10वी जावन जॉयन जाल्लो. ते दोग जण PUC जावन जॉयन जाल्ले. सगळ्यात 10वी जावन जॉयन जावचें आसलें. PUC जावन बारी अप्रूव. तशें मागीर ते मुखार गेले. आमी कॉलेजी गेले आनी ते तत्वशास्त्र शिकोवंक गेले. अशें एक वर्स पाद्र्या बाबा सांगल्या प्रमाणे सांगात आसली हांव. तशें ऑक्टोगनाल इगर्ज्यो आमचे देशींत प्रारंभ केल्ली पयिल्ली ही. आनी ह्या तिनूय इगर्जेंक इंजिनियर सेम CJ लोबो. ऑलरायट. आतां हांगा तावन सुरू जालें पळयत फादर स्टॅनी बी लोबो DCच्या बिल्डींग कमिटींत आसले आनीक CJ लोबोय कमिटींत आसलो. तशें ते आमच्या इगर्जींक भेट करूंक आयिल्ले. आमी येवजन सुरू करतना हें पयलें. दुसरें सुरू जालें उजिरेंत. तिसरें सुरू जाल्लें हिरगानांत. पूण हिरगानचें इल्लेशें पयलें जालें ओकाल आनीक उजरेचें इल्लेशें मेयान जाल्लें आनी डिसेंबरान जाल्लें. तशें म्हाका तांची दोगांय ती बारी अभिमान मोग. कित्याक म्हणून सांगलें न्ही गेलेल्या फिरगजींनी नांवालां केल्यांत मस्त बरेपण केलां, सदान केलां, मिनत केल्या. आनीक फादर स्टॅनी बेलोबांक आयिल्ल्या सुरवेर तावन पयलीं हांव तांकां केदार वळखतां. ते ताकोडेंत विगार आसले. हांव शिरताडीचो आनीक वारड्यांत थंय हांगा आमी सेमिनरिस्त पळयलां. दडंग जिवाचे ते दडा
ताच्या उपरांत इगर्ज आनी एकट जाली बिल्डींग कमिटी अशें आमकां संबंद वाडलो चडलो आनीक हांव हांगा येता आसतना मस्तपटी हांवें इगर्जींत तांचो उल्लेख केल्लो आसा आनी तांकां हांवें 50 वर्सांच्या याजकी संभ्रमाच्या वेळार 55 वर्सांच्या बर्थडेच्या वेळार कित्याक म्हळ्यार हांव उद्देवार आशिल्लो ते हांगा आशिल्ले आतां हांव हांगा आसा ते उद्देवारांत आशिल्ले आतां आयले वार ते वचून 2 वर्सां जावनंत कुंतलनगर वचून तशें म्हणटा आसतना हांव थंय येतलो थोड्या कार्यक्रमाक आनी तांणी हांगासर हेजे मस्त आशा हांवें दाखयिल्ली आसा कोंबरेच्या फेस्ताक व्हडल्या फेस्ताक हांवें 2-3 फावटी तांकां आपयल्ले ते उद्देवार व्हडली फिरगज थंय ते आसले जावन तांकां आनी ह्या फावटी ते आयल्यात म्हणटाना म्हाका ते येता म्हणलें तूं तो संतोश हांवें सोण सोडिल्लें आनी आपयलें येनात म्हूण सांगून हे मावरी मान आपयलें खंय आनीक आपोवन जाल्या उपरांत म्हाका सांगलें फादर एंड्रूक हांवें पयलें तापोवन जाल्लें हांवें सांगलें व्हेरी गूड संतोश आज ते दोगी जण हांगासर आसा म्हणटाना म्हाका मस्त संतोश दादा दोस काय जाता फादर स्टॅनीन मस्त वावर केला फादर एंड्रू सांगल्या प्रमाणे आतां ही फिरगज विगार जावन तांकां आतां 78 वर्सां चलतात आतां ही वावर करन आसात ते आमकां एक आदर्श आनी ताचे उपरांत फादर एंड्रू हांवें सांगलें तांणी तशेंच तरणाटपणाचेर जावन सुरू केल्लीं वर्ती कामां आमचे थोडे सिमिलॅरिटी कितें म्हळ्यार हांवें सांगलें एकतलेखाची इगर्ज्यो आमी एकच टायमार बांदिल्ल्यो आनीक रेती दिवच्यान ती आपणे फादर स्टॅनीन बी लोबोनी रेती दिल्ल्यो हांवें एक सांगलें उडा आसा म्हाका रेती वेळार कितें म्हळ्यार जे हात पाळणे दोलयतात ते हात संवसार चलयतात एक आवय विशयान तांणी सांगिल्लें आजुनी म्हाका उडास आसा फादर एंड्रू मस्त रितीर दिल्यात हांवें ताच्या पटापट हांवें जायत्यो रितीर दिल्यात आनी अशें अत्मीक लौकीक संगतींनी बांदपा मात्र न्ही पूण अत्मीक संगतींनी फिरगज कुटुंबांच्या संगतींनी ह्या दोगी पाद्र्यापांनी आनी आमच्या विगार जारलान आनी हांवेंय त्या खातीर मेहनत केल्या आनी त्या देखून हांवें म्हळें आयज दीस म्हाका त्या संतोश आसो ह्या तेगा पाद्र्यापा सांगाता वेळ करसूं म्हाका बरो अवकाश मेळ्ळो म्हूण सांगून आतां जुबल्या भविश्यांत आमी येता आसतना 50 वर्सां आनीक तुमी व्हरतें साधन केलां तें हांव जाणा आतां ह्या संघटनांत 40 सांदे सुदारण आसात आनी मिटिंगाक एक 30 सांदे सरासरी आसतात सदांच जमतेनी हांव हजर जाता पुरसोता म्हूण सांगून न्ही फाटल्या 3-4 वर्सांनी हांगा सहायक विगार विद्यार्थी आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर ही व्हडली फिरगज चलची कांय सुलाबाचें काम न्ही आनी आयताराची कितली मिटिंगां 4 मिसां आतां आयतारात सोनवाराचें सोडया आयतारात 4 मिसां इतली मिटिंगां तरी पूण हांव वेळ करून थंय हांगा CLCच्या मिटिंगाक येतलो आनीक तुमी जायती योजना पंता पायल्यांत बार्यापूरबाई खुशी संतोश मोरये माई तुमकां केदाळे देख जावन दवरा मोरये मायक परत्यान हांव उल्लेख करता कित्याक म्हण सांगल्यार ती सादी ती खालती ती विदे तुमी जाणटे मनीस थोडे म्हज्या आनी प्रायान व्हड आसात थोडे म्हज्यान प्रायान ल्हान आसात तुमी CLCंत आशिल्ले पुरा इंडिपेंडंट बिजनेस व्यापार या वहिवाट या कितें चलोवचे मनीस अनुभव आसा तुमकां शाती आसा तरणाटपण आसा आनी उमेद आसा पूण केदाळी व्हडांक मोरयेन दिल्ल्या बरी एक विदेय जावन काल जावन आनीक तांचे लागीं सक्कडी स्पंदन करन मुखल्या दिसांनी कितें तुमी आतां निधी सुरू करतात त्या देखून ती तुमचीच निधी जायना जावन दी तुमच्या संघटनाची जाल्यार ती फिरगज कुटुंबाच्या लोकांनी दिल्लें दान म्हणलें मतीन दवरून तुमी कितें येदोळ पर्यान चलोवन व्हेलां तें वडिलांच्या मार्गदर्शना खाल वडिलांच्या म्हळ्यार प्रत्येतरान डिरेक्टर विगार्स हरियका फिरगजींत फिरगजीचो विगार सक्कडी संघटन असो डिरेक्टर जावन आसता आनी त्या देखून तांच्या मार्गदर्शना खाल तुमी गेल्यार वसा जे म्हणली म्हजी आशा आनी तें बरेंच जावन दी म्हणजे म्हजी आशा बिसायबा कडेन एक कागद दिया फादर म्हूण बिसायबान एक 20,000 रुपये धाडिल्ले तुमी आतां निधी व्हड करूंक आशेतात आनी ह्या निधीक खंडीत जावन म्हजे कडेन अध्यक्षान विचारलें फादर तुमची खाणीक म्हूण सांगून सो आय टेक सम टायम कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात हांगा कितलीं कामां जाता येत आसा आनी आखेर जावनात सो हे पर्सनल ऑल रायट तशें पाद्र्यापीक आयिल्लेशें आयच्या उडासाक दिनास रावचें नात पूण भाव भयणीनो हांवें सांगचें इतलेंच निधी कितली व्हड जावन दी ल्हान जावन दी तुमी अत्मीक निर्देशकांक अत्मीक म्हणनात हांगासर निर्देशक डायरेक्टर तांकां मान गौरव दिया तांकां खाल जावन चला आनीक व्हडांचो अनुभव काण घेवन तरणाटी तिकेशे सवकासेन मोगान मेटां काण सगळें कार्य मुखल्या दिसांनी आमी हांगा आसूं दी वचोन दी तें गरजेचें न्हय पूण संघटन उरचें व्हडादीक जायचें दोगां पाद्र्यापांनी आमी सुमेस्तांनी आशेवचें
आणि या दिशेनं आमचे अध्यक्ष जोझफ डिसोजान, कार्यदर्शी चार्ली अमान, अनेक मौर्य अमान, स्थापक अध्यक्ष मेलविनान, संचालक जावन अनेक खजानदार आणि इतर सगळी तुम्ही मस्त मिटिंगां केल्यात. हांवें सांगलें मस्त मिटिंगां हांव हजर जाल्लो आसा, जायते तुम्ही आलोचन केल्ली आनी सगळें. पूण सगळें कार्य सकाळचे नातांचे जावन दी बेस्ट कार्यक्रम. तुमकां बरी देणी आसात, तुम्ही शातिवंत, तुम्ही हुशार आनीक तुम्ही बारी चतूर आसात. तुमकां जाणवाय मस्त दिल्या. तरे बटी आमची जाणवाय उणी म्हूण दिसता. तुम्ही मस्त शिकल्यात, मस्त सकट गोत्ता तुमकां. सगळी बरें जावन दी, वळता संतोष बरें जावन दी म्हूण आशा येता. आनीक तुम्ही वेवस्थीत तरान सकाळचें कार्य आतांचें कार्य मांडून हाडिल्ल्या खातीर आनी तुमकां हांवें 2 कार्यक्रमां दिल्लीं ह्या जुबल्याच्या वर्सा. एक मलगड्यांचो दीस आचरण करीचे म्हूण सांगून, आनी त्या दिसाक सुमार 400 वयर मलगडी हजर आसली. आनी तुमी सांगिल्लें आसा ह्या फिरगजीन ते चारित्रीक गडीत म्हूण सांगून, आनी तें भोव अपुर्वायेन मांडावळ केल्ली तुमी जाणात. आनी त्या देखून त्या खातीर आनी दुसरें हांवें यात्रीक पळयन आनीक व्हडली आशा आसली म्हाका हर एका फिरगजींत हांवें ते यात्रीक पळयना करचीं आसात. आतां पळय हांवेंच तुमकां आपोवन व्हेलें 370 जाणां एकाच दिसा 7 बसांनी म्हज्याच मुखेलपणा काल म्हज्याच खर्चार हांवें तुमकां आपोवन व्हेल्लें. अशें दुबळ्या धाकट्यांक असलीं थोडीं यात्रीक पळयना तुमी ॲड करियेत. आमी वेलांखणी दोरना हाडली अशें गेल्ले हांव. मस्त लोकांक येवंक अवकाश जावना, पूण असलीं धाकटी यात्रीक पळयना आमच्या पापाच्या दुबळ्या लोकांक वचोंक आशा आसा, मोन आसा, पयशे नात, तेंय आमच्या मतीन घेवन ही असलीं कार्यक्रमां करियेत म्हणलें तुमकां सादर करन. तुमच्या सगळी सेवेक बऱ्या मनाक देव बरें करूं. आनीक आमचे मागणे आमचो साकसदार सास्तोर म्हणून बसोवन आयच्या संभ्रमात परत्यान तुमकां 2 ताळयो भेटता. अभिनंदन पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट. प्रत्येकान पाद्र्या बानो आनी लिस्टन ह्या कार्यक्रमाक मोगान आयिल्ल्याक तुमकां रास रास वंदन. देव बरें करूं. मोगाळ उतरांनी बरें मागून आमकां संदेश दिल्ल्या विगार बापानो तुमकां काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. हांव विनंती करता CLC अध्यक्ष जोसेफ डिसोजा तुम्ही वेदीचेर हजर आसच्या सर्व मानांच्या सैऱ्यांक ह्या दिसतिका दिवन उपकार आठोवच्याक. खुशाल झाल्यात मना काळीज गायता गाना ख्रिस्तीजीने समुदाय आम्ही पेरमनूर एका मनाने कुटान भाव बांधाव पोणान दवाजेन आचार सिताव भांगराळ उत्सव. खुशाल झाल्यात मना काळीज गायता गाना ख्रिस्तीजीने समुदाय आम्ही पेरमनूर. एका मनाने कुटान भाव बांधाव पोणान दवाजेन आचार सिताव भांगराळ उत्सव. तशेंच हांव विनंती करता आमच्या विगार बापांनी आमच्या अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा तांकांय ह्या दिसतिका दिवन मान करच्याक. विगार संगी मेळून क्रिस्ताव समाजाची दिवटी जळून फिरकस कुटुंबाक नवी दिशा दाखोवन विविध कार्यांनी मुखेलपण घेवन वाकणटा लोक देवन कार्याची झळक करून दिनवास वांटून संतोष भांगराळ उत्सव. CLC पेरमनूर. वेदी कार्याच्या 11च्या हंताक आमी पावल्या वाजता स्वागताद्वारे आरंभ केले हे कार्य धन्यवाद पाठवून संपूर्ण करच्याक मुखार येता समुदायाचो कार्यदर्शी श्री चार्ल्स डिलिमा. सर्वांक देव बरी सांज मागता. आमच्या बंगळुरू समारोप कार्यक्रमाक अध्यक्षता म्हणून सोबयले आमकां संदेश दिवन बरें मागिल्ले आमचे फिरगज विगार आनी डिरेक्टर फिरगजेचे कॅम्पस नवीकरणचे शिल्पी फिरगजेचे कॅम्पस सोबयलेले भोव मनादीक बाब सिप्रियान पिंटो काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखेल सैरे जावन वेदी सोबोवन आमकां जोगतो संदेश दिल्ल्या भोव मनादीक बाब एंड्री डिसोजा विगार
सांजुदे फिरगेज बचपे हंसो काळजां तावन उपकार भोवडटा. भोव मणादीक बाब स्टँड बी लोबो विगार कुंटाल नगर उडपी हे आमचे आदले डिरेक्टर जावन आमचो समुदाय उदरगतीक श्री डॉल्फी डिसोजा आणि कार्यसभोंक कारणकर्ता जावन आसात. तुमकांय देव बरें करूं. हे कार्यक्रम करूंक अनुमती दिवन सभा श्री संघटन लिजन ऑफ मेरी दुखी सेविंग सोसायटी परमनंट स्पोर्ट्स क्लब सेंट सेबॅस्टियन असोसिएशन मेरियल ब्लू स्टार उल्लाळ ಹೊಯ್ಗೆ किंग स्टार सेवा समिती उल्लाळ ಹೊಯ್ಗೆ ನೇತ್ರವಾದಿ ಮೀನುಗಾರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ಹೊಯ್ಗೆ ಅಂಚ अध्यक्ष आणि सर संध्यांग निर्मला कॉन्वेंट नेहरू नगर कॉन्वेंट सुपिरियर आणि सर सिस्टम्सो मनपूर्वक उपकार भोवडटा. आज या वेदीचेर एन्नणे कथे म्हणलो तुलून नाटक केलोन दाखोवच्या श्री देवदास कापिकाड ಮತ್ತು ಬಳಗ हांचो उपकार भोवडटा. मेरिल डिसोजा आणि गीत गायलेल्या सर्वांचो उपकार भोवडटा. ही बृहत स्टेज घालून बसकाची व्यवस्था केल्ल्या श्री रायन जयसन डिसोजा स्टार स्टुडिओ उल्लाळ मीडिया पसाकुराट बळगा हांचो उपकार भोवडटा. आमच्या सरदाणीचो हिताचिंतक असो आणि काळजां तावन देव बरें करूं म्हणून मुर्यमायेचे मजतीन सरेश्वराची आशिर्वादा मागता. तशेंच देवादीन जाल्ल्या आमच्या सर संध्यांक आमची देवादीन जाल्ल्या डिरेक्टर बापांकी सस्नाचो विशय लाभय म्हूण मागता. कार्यक्रमाची व्हिडिओग्राफी रिल्स केल्ल्या श्री नश्विन हांकां देव बरें करूं म्हणटा. ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಉಳ್ಳಾಳ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರ ಸಭಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. निमाणे प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सहकरिसिल्ल्या सर्वांचो उपकार आठयता. सर्वांक देव बरें करूं. कोणाक सोडिनासतना समेस्तांक धन्यवाद पटयल्या कार्यदर्शी श्री चार्ल्स डिलिमा तुमकांय काळजां तावन देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमचे वेदी कार्य संपता. समेस्तांक देव बरें करूं. दायकन वेदीचेर हजर आसच्या मानाच्या सैऱ्यांनी मुखल्या कार्याक बसका सोडून दिवच्याक विनंती करता. तुमच्या खातीर वेदी मुखार मांडून दवरली बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. பல்ல பல்ல அந்த யாரு ரிட்டையர்ட் தாசில்தார் கணப்பண்ணனே பார்த்தேன். பல்ல என்ன மகி ஏறு என்ன மகி ఎక్కి 4 జన జోకులు లేరన్నా ఇటు వచ్చి పొన్ను మూచి ఆను చోట్లేట్ ఏరు ఎన్న మగి సంతోష్ యారు ఏ పని గుర్తు పుట్టేండ అందడా అయ్యన్న మగి అందు అంచాతే కాయన పెరియ బర్రాప్లేంగి ತುಲೆಣ್ಣ ನೀನು ದಾದ ಕೊಡೋಣ ಬಂತೆ ಕೊಡೋಣ ನಾಯನ ಕೈಕ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ತು ಬಾಡ್ದೆ ಅವು ದಾಯಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಆ ನಿಗಡ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಚಿದಾನಂದ ಬಾರಿ ಕೋಪನ ಮೂರಲಿ ಗೌರವದೋಚನ ಮೂರಲಿ ತಾನೆ ಉಲ್ಲೇತಾಯಿ ಓದಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೇರು ಪುಟ್ಟುದಿನ ಉಲ್ಲೇತಾಯಿ ಏಳು ಸಂತುವ ಓಕೆ ನಾನಿಗೆ ಮಾಡ್ದ ಓಡ್ತೈತೆ ಜತ್ತದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಗಂಗಸರ ಲಕ್ಕದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕಸ್ತಾಯಿ ಆಗದ ನಮ್ಮ ಸರ ಗಾಂಡ ವೈಶ್ಯ ಓಪನ್ ಆಪುಜ ಓಡ್ದೆ ಚಪ್ಪನ ವಾಮರ ಅಡಬರ ಕಟ್ನೆ ಗಂಗಸರ ಪುಟ್ಟದಿನ